मांडवीचेर पणजे ते रेश मागोस रोप वे प्रकल्पाची तयारी चल्ल्या. पर्यटक आनी पॅसेंजरां खातीर हो रोप वे प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणामाचो अभ्यास करपाक कंपनीक सांगला. पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीन प्रकल्प करपी रॉयल रायडर्स कंपनीक EIA करपाक सांगला. प्रकल्प चालीक लायतले जाल्यार पर्यावरणीय तशेंच हेर कांय गजालींची शक्यताय तपासपाची पडटली. मांडवीचेर टुरिस्ट प्रवाशांक पणजे रेश मागोस रोप वे रॉयल रायडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचो रोप वे प्रस्ताव. प्रकल्प 38,571 स्क्वेअर मीटर जमनीर. प्रकल्पाक जाय दिसाक 416 किलोलिटर उदका पुरवण म्युनिसिपालिटी आनी टँकरा वरवीं. प्रकल्पांतल्यान दिसाक 2.8 टन कोयर जातलो. हे रोप वे खातीर 4 टावर बांदचे पडटले. आतां केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीन कंपनीक कांय गजाली तपासूंक सांगल्यात त्यो अश्यो. नव्या CRZ प्लाना प्रमाण सगळी क्लिअरन्सां घेवची पडटली. झाडां मारची पडल्यार परवानगी प्लान थारावचो पडटलो. नॅशनल बोर्ड फॉर वायल्ड लायफाची लागतली परवानगी. पर्यावरणीय संवेदनशील वाठाराचो टॉप शीट मॅप लागतलो. मांडवीचेर कितें परिणाम जातलो ताचो अभ्यास करचो पडटलो. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट पार्किंगाची वेवस्था दाखोवची पडटली. जनसुनावणी घेवपाची जनसुनावणेक येता त्यो गजाली जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. टुरिझम प्रकल्प आशिल्ल्यान पणजे महापालिकेची सध्या तरी ह्या प्रकल्पाक तत्वता हरकत ना. महापौर उदय मडकयकर उलयतात पळयल्यार अशे प्रकल्प खंय पणजे जाय. बाकीच्यो गजाली कंपनीन जाग्यार घालपाच्यो. पणजेन एक एडिशनल लोकांक एक रोपवेचो हे करूंक मेळटलो, आनंद घेवपाक मेळटलो. आमी सुद्दां खंय भायर गेलो जाल्यार रोपवेचे म्हणजे आमकां हांगा ना गोंयान आमकां खंय हे करूंक मेळना, आमी थंय मुद्दम ते रायड घेता. तशेंच एक टुरिस्टांक फाल्यां एडिशनल एक हे मेळ्ळें आनी तांकां एक एट्रॅक्शन कशें आसतलें तें पणजेन बाबा येवन आमी रायड घेवया म्हणून ताका हांव सपोर्ट करता आनी तो बेगीन जावचो अशी हांव इच्छा करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.